रस्त्याकुशीक कोयर उडोवपावेल्यान जाल्ल्या अपमानाक लागून 22 वर्साच्या सॅम्युअलान जीव दिल्लो। ही घडणूक म्हापशेकारांकूच न्ही जाल्यार गोंयकारां खातीरूय शॉकाद। म्हापशे पालिकेन कोयर वेवस्थापनाचेर वट्ट 35 कोटी 89 लाख 83,578 रुपया मोडिल्ल्याचे आमकां दिसून आयले। बार्देजांतल्या पंचायतींनी कोयर वेवस्थापनाचेर केल्लो खर्च पळयात। कळंगूट मतदारसंघातल्या 4 पंचायतींनी फाटल्या 2.5 वर्सांत कोयर वेवस्थापनाचेर 10 कोटी 16 लाख 40,180 रुपया खर्च केले। आयडोणा मतदारसंघात सुमार 1 कोटी 39 लाख 15,644 रुपया खर्च जाले। साळगांव मतदारसंघातल्या पंचायतींनी सुमार 6 कोटी 7 लाख 74,891 रुपया खर्च केले। थिये मतदारसंघातल्या 7 पंचायतींनी मिळून 1 कोटी 78 लाख 12,498 रुपया खर्च केले। शिवोले मतदारसंघातल्या 6 पंचायतींनी कोयराचेर 6 कोटी 65 लाख 39,138 रुपया खर्च केले। परवरी मतदारसंघातल्या 3 पंचायतींनी फाटल्या 2.5 वर्सांत 6 कोटी 32 लाख 41,323 रुपया खर्च केले। कोयर वेवस्थापना विशीं पेना दे फ्रांस पंचायतीचो सरपंच कितें सांगता ते आयकात। तेन्ना पळय ब्लॅक स्पॉट आसा ते आमी इमिजिएटली ते क्लीन करता, म्हणजे आयज क्लीन केले परत फाल्यां दुसऱ्या दिसा परत भरता। पूण तेज्या खातीर आमकां खुबशे त्रास जाल्लेले आसा आनी आमी आतां डिसायड केल्लेले आसा जी आमचे माननीय मुखेलमंत्री जेणे काल सांगलेले आसा की जे पळय रेंटाक दिता तेंचे कडल्यान आमी फीज इम्पोज करची म्हणून तेज्या खातीर आमी माननीय मुखेलमंत्री तशेंच आमचे पर्यटन मंत्री आमी तेंचे कडेन पर्यटन मंत्री वांगडा जे आमचे रोहन सर आसा तेंचे कडेन आमी एक थ्रू पंचायत आमी एक मिटींग कंडक्ट करून जे पळय रेंटेड आसा पळय न्हू तेंचे कडल्यान आमी आतां फीज घेवपाची आसा आनी की कडक एक आमी आतां प्रत्येक जे पळय हे आसा ओनर आसा तांकां आमी एक लेटर धाडपाचें आसा आनी इमिजिएटली सपोज जर तुमचे जर जे भाडेकरू आसा तेंचेर तुमचें लक्ष आसपाक जाय, नाजाल्यार आमी ते कितें आसा न्हू ते फायन सुद्दां मारपाचे आमी तयारीन आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।